शुक्रारा फामाद वेलंकनी सायबिणीचे फेस्त जाले। गोंयांतूय भाविकांनी सायबिणीच्या फेस्ताक व्हड प्रमाणात गर्दी केल्ली। मिसा उपरांत भाविकांनी सायबिणीचो उमो घेवन आशीर्वाद घेतलो। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आयज आमकां एक व्हडलो खुशालकायेचो दीस, कित्याक आयज वेलंकणी सायबिणीची परब फेस्त आमी हांगासर मानयल्लें आसा। आनी ह्या फेस्ताक जायतो लोक आख्ख्या गोंयचो हांगासर थंयसर साकून येता आनी हें दाखयता आमकां वेलंकणी सायबिणीचेर आमकां जायतो भरपूर भावार्थ आसा तो। आयज वेलंकणी माद्रास हांगासरूय जायतो लोक थंयसर गेलेलो आसा आनी हजारांनी लोक थंयसर हांगासर वता, कित्याक सायबिणीचेर सदांच एक आमकां विश्वास आनी सायबिणीचे आस्याकाल आमी जियेता। आयज खरेंच खुशालकाय म्हाका भोगतना हांगासर ही सुवात पळय आसा, एक ओजेपांची आनी एक मिलाग्रीची सुवात। कितलीं मनशां हांगासर येवन तेकोवणी तांकां मेळिल्ली आसा, बरेपण मेळिल्लें आसा। आनी आयज पासून ह्या दिसाक कितल्या जाणांनी आमकां सांगला, फादर म्हाका पिडेंतलो बरो जालो, दोतोरान म्हाका आयज डिस्चार्ज केला त्या सायबिणीच्या दिसाक, आयजूच म्हाका येवन सांगतालें। आनी ह्या दिसांनी बी नोव्हेनाच्या दिसांनी जायत्यांनी आमकां सायबिणीचे विनोतेन बरेपण मेळ्ळा तें सांगलेलें आसा। परत आमी खुशाल देवाचे मजतीन आमकां समेस्तांक बरेपण येता आनी सायबिणीचेर आमकां सदांच विश्वास आनी तिच्या जिविताची देख आमी घेवपाचें हें एकदम गरजेचें। आमच्या भारतीय नदरेन तामिळनाडूक सायबिणमाय 16व्या शेंकड्यान दिश्टी पडली एका धाकटुल्या भुरग्याक, आनी तेच नातावन जायतीं वर्चोऱ्या मिलाग्र्यो जाल्यो। आनी तेच नासान आमचो भारताचो आख्ख्या भारताचो लोक थंय धांवता, आमचो गोंयकार लोक लागून थंय धांवता। वेलंकणी म्हळ्यार बरी भलायकीची सायबीण, आरोग्य माता म्हणटा तिका, आनीक आमी साऊथ सायबीण म्हणटा हांगा आमच्या गोंयांत। तिच्या पांयां घाला आनी वयर महाराज केंद्राचो मुकुट घालून लोक चमचमतरी ही वस्तरी मारया। आज आख्ख्या संवसाराक ती लवलवता, ती चमचमता, कित्याक ती देवाचो उत्सव। नोकेर म्हणटा ते